जेजूक फातरावंक जिदेवांनी नव्यान फातर कोल्लें। जेजून तांकां सांगलें, बापाच्या पदवीन जायते बऱ्यो कोरण्यो हांवें तुमच्या दोळ्या मुखार करून दाखयल्यात। तांतले खंयचे कोरणे पासत तुमी म्हाका फातरावंक सोदतात। जिदेवांनी ताका जाप दिलो, बरे कोरण्याक लागून आमी तुका फातरावंक सोदिना, पूण तुजे देवनिंदे पासत, कित्याक तूं मनीस जावन आपूण देव म्हूण सांगताय। जेजून तांकां जाप दिली, तुमी देव म्हूण हांव सांगतां, अशें तुमच्या शास्त्रांत बरयलेलें आसा की ना? पौत पुस्तकांतले उतर मोडूं नजो। म्हणटोच जांकां देवाचें उतर पावलां तांकां तुमचें शास्त्र देव म्हणटा। आनी बापान म्हाका संस्कारला आनी संवसारांत धाडला आसतना तरी हांव देवाचो पूत म्हूण हांवें सांगलां देखून तुमच्यान म्हाका तूं देव निंदा करताय कशें म्हणूं येता? हांव म्हज्या बापाच्यो कोरण्यो करिना जाल्यार तुमी म्हजेर विस्वास दवरूं नाकात, पूण हांव त्यो करता जाल्यार जरी तर तुमी म्हजेर विस्वास ठेविनात, त्या कोरण्याचेर तरी विस्वास दवरात। आनी अशें बाप म्हजे सवे आसा आनी हांव बापा सवे आसा म्हूण मानून घेयात। आनी हे तुमच्या मनान ओदीक ओदीक रिगूं दी। त्या वेळार ताका नव्यान धरूंक सोदताले, पूण तो तांच्या हातांतलो सुटून गेलो। जुआंव पयलीं जोडोन पलतडी स्थान दितालो थंय जेजू परत वचून रावलो। जायत्या जाणांनी ताजेशी येवन म्हणलें, जुआन कसलीच कुणा करूंक ना, पूण ह्या मनशा विशीं ताणें सांगलां तितलेंय खरें जालें। आनी जायत्यांनी ताजेर विस्वास ठेवलो।